नमस्कार, हांव सतीश नायक आणि तुम्ही पळयतात अंतरिक्ष अप अप अँड अवे. हो प्रोग्राम आसा आमच्या अंतराळ, आमचे ब्रह्मांड समजून घेवपाचो. खूब जाण म्हाका सांगतात की एस्ट्रोनॉमी खूब डिफिकल्ट सब्जेक्ट आसा. तो मॅथ्स, फिजिक्स आनी सगळीं इक्वेशनां आसा. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड. त्याच खातीर साद्या मनशांक तो कळना. पूण म्हाका काय हांव तातूंत बिलीव करना. इट इज अ व्हेरी व्हेरी इजी सब्जेक्ट. इतलो सुंदर सब्जेक्ट आसा आनी सगळ्यांक धाकट्या भुरग्याच्यान व्हडल्यांक सुद्दां हो समजुपाक सामको सोंपो. आनी तेच आज आमी प्रत्यक्ष हांगा आज अनुभव घेवपाचो आसात. आज आमचो टॉपीक आसा स्पेस टायम. आतां स्पेस टायम हो कन्सेप्ट अशें एस्ट्रोनॉमीन म्हणलां की खूब डिफिकल्ट आसा म्हणून. स्टीफन हॉकिंग, आल्बर्ट आयन्स्टायन अशे व्हडले व्हडले सायंटिस्ट जावन गेले, एस्ट्रोफिजिसिस्ट म्हणटात ते जावन गेले आनी तांणी हे सब्जेक्ट एक्सप्लेन करपाक पुराय जीवन काबार केलें. तरी लोकांक हो सारको कन्सेप्ट समजूंक ना. तरी पण आमी हो आज कॉन्सेप्ट घेतला आनी आज हो समजुपाक आमच्या स्टुडियोन धाकटी धाकटी भुरगीं आयल्या. ही यंग सायंटिस्ट हो व्हडलो कॉन्सेप्ट समजुपाक हांगा आयल्यांत. तर ह्या यंग सायंटिस्टांचो आज आमी एक इंट्रो करून घेवया. हॅलो, माझे नाव गोजय संदीप कामत हेलेकर आणि हांव पिपल्स हायस्कुलान 7th शिकता. हॅलो, म्हजें नाव महिप मनोज हेलेकर आणि हांव मुस्टीफंड स्कुलान 7th शिकता. हॅलो, माझे नाव स्पर्श सामंत आणि हांव हेगडे स्कुलान 5th शिकता. हॅलो, म्हजें नाव राजलक्ष्मी भाटकार. हांव पिपल्स हायस्कुलान 10th शिकता. हॅलो, म्हजें नाव देवश्री सुरेश कामत आणि हांव मॅरी इमॅक्युलेट स्कुलांत 8th शिकता. तर तुमचे सगळे सायंटिस्टांचे आमच्या अंतरिक्ष प्रोग्रामांत वेलकम आसा. ओके, आतां आमचो कॉन्सेप्ट आसा स्पेस टायम. आयकला तरी शब्द केन्नाय तुमी? ना, केन्नाच ना. आयकूना. गोजय, तुवें आयकला? ना, स्पेस कळ्ळें आनी टायमूय कळ्ळें, पण स्पेस टायम हो शब्द आमी केन्ना आयकूंक ना. ओके, स्पेस टायम तुमी केन्ना आयकूना. सिम्प्लिफाय करया. अर्थ टायम तरी आयकला? अर्थार आमचे टायम जाता हें आयकला तुमी? आयकला. अर्थ टायम कितें? कसो जाता अर्थार टायम? सर, अर्थाक एक रोटेशन कंप्लीट करपाक 24 hours लागता. ओके, म्हणून अर्थाक 24 hours टायम. बरोबर. सो स्पर्श, कळ्ळें तुका? अर्थाक कितले अवर्स जातात? 24. कित्याक जातात? बिकॉज सन कितें करता? अर्थ स्वता भोवती फिरता, आपल्या भोवती फिरता आनी रिवॉल्व आनी रोटेट जाता. सो हो आसा आमचो अर्थ टायम. पण अशी कल्पना करात की तुमी स्पेसान आसात म्हणून. स्पेसान अर्थ ना, सन ना, रोटेशन ना, रेवोल्युशन ना. थंय सगळ्यो गॅलेक्सीज आनी सगळी सोलार सिस्टम आनी कितें कितें बदलां. थंय टायम कसो जातलो? कोण कोणाच्या भोवती रोटेट आनी रिवॉल्व करतले? कळ्ळें तुमकां हांव कितें म्हणटा तें? होच आसा स्पेस टायम. ओके, सो स्पेसान टायम जाता तो कॉन्सेप्ट आमी आज समजून घेवपाचो आसात. अर्थाचो टायम आमी पळयलो कसो जाता, बिकॉज ऑफ सन. ओके, सना खातीर आमचो अर्थार टायम जाता. खूब पयलींच्यान आमच्या पुर्वजान हो मार्क करपाक प्रयत्न केल्लो, स्टडी करपाक प्रयत्न केल्लो, तरी हो सामको डिफिकल्ट आसा. अर्थ टायम सुद्दां तितलो सोंपो ना. सिंपल एग्जाम्पल, अर्थार सगळे कडेन सन टायम दिता पूण तो सगळो एकूच टायम आसता? ना. कितें दिसता गोजय तुका? इंडियन जेन्ना सकाळ आसता तेन्ना अमेरिकेत रात आसता. हय, आणि बाकीच्या देशांनी वेगळा वेगळा टायम जाता. बरोबर. म्हणजे अर्थ एक आसा, सन एक आसा, पण टायम डिफरंट जाता. ओके, सो टायम सगळे कडेन बदलत रावता. इट इज व्हेरी डायनॅमीक, इट इज व्हेरी चेंजींग. आमचे जे पूर्वज आशिल्ले ते सुर्याक पळोवन टायम वळखताले खरे. ओके, हें खबर आसा तुमकां कितें तें? हांव जाणा हाका कितें म्हणटा तें. हाका म्हणटा सनडायल. सनडायल. कित्याक यूज करतात महिप हे? टायम पळोवपाक. ओके, सो सनान आमी टायम पळयतात. सनडायल जाका म्हणटात. पण एक मेथड आसा, ओके, एक प्रॅक्टिकल मेथड आसा जातून विदाउट युजींग सनडायल आमी सन घेवन टायम पळोवपाक शकतात. आयकला तुमी केन्ना? स्पर्श, आयकला तुवें? ना, आमकां सांग कशें. ओके, तुका सांगता हांव आनी तुमकां सगळ्यांक सांगता. हे प्रॅक्टिकल सारकें लक्षांत दवरात. फाल्यां तुमी वचून करपाक जाय. ओके, सन रायज जाता खंय? इस्टाक. ओके, एप्रॉक्सिमेटली तुमकां फाल्यां एक दीस तयारी करची पडटली. सकाळीं उठात, सन खंय रायज जाता इस्टाक ते मार्क करात, टायम मार्क करात. आमी सन रायज जाता अशें धरया. ओके, आनी तो खंय सेट जाता सांजचो तो टायम मार्क करात. एप्रॉक्सिमेटली आमी धरया. ओके, जालें अशें. दुसऱ्या दिसा तुमी काम चालू करूंक शकतात. तुमची घड्याळ रेडी जाली. करपाचें कितें? सकाळीं सनरायज जाता तेन्ना अशी मूठ धरपाची इस्टाक. ओके, सकयल आसतले तुमचे 6 वरां आनी वयर आसतली 7 वरां. ओके, मागीर एक मूठ वयर केली, वयर 8 वरां. 9, 10, 11, 12. पळय, 12 वरांचेर दनपारां हात खंय पावलो? सारको वयर. ओके, आनी अशें उलटें सांजची 6 वरां. सो अशी 12 मुठी जातात आकाशांत. सारकें तुमी एक्चुअली मेजर करून पळयात, जाता तशें. आनी एक मूठ म्हणजे एक आवर. सो सन पळोवन, सन मार्क करून आकाशांत तुमी इजिली टायम सांगूंक शकतात विदाउट द हेल्प ऑफ वॉच. ओके, सर, तुम्ही म्हणटा न्ही की आमी मूठ दाखवून जे सनाच्या हेल्पान आमी सकाळचो टायम पळोवंक शकता, पण राती आमी कितें करूं शकता? ओके,
हे क्वेश्चन म्हाका खबर आशिल्लें येतलें आशिल्लें म्हणून हांव प्रिपेर्ड आयला. सो जे आमी सकाळचो टायम सुर्यान पळोवपाक शकतात आनी रातचो टायम आमी कशें पळोवपाक शकतात, कोण सांगतालो? स्टार्स. आमच्या पुर्वजांनी पयलीं पासून हजारांनी वर्सां पासून आकाशाक पळोवन स्टार्स वापरून टायम सांगिल्लो आसा. एक आमी एग्जाम्पल घेवपाचें आमचो नॉर्थ स्टार. ओके, नॉर्थान आमचें एक स्टार आसा, खबर आसा न्ही तुमकां खंयचो तो? पोल स्टार न्ही ते? पोल स्टार, ध्रुव नक्षत्र जे सद्दां मदीं आसा आकाशाचे. परते परते हांवें तुमकां सांगलां. पूण पोल स्टार घेवन तुमी टायम पळोवपाचो कितें दिसता तुमकां? ना, पोल स्टार घेवन टायम पळोवपाचो न्ही. कित्याक पोल स्टार मूव जाता? जायना. पोल स्टाराच्या भोवती 2 राशी आसात ज्यो मूव जातात कंटिन्युअसली, घड्याळीचे कांटे कशे, आनी आमी तातूंतल्यान टायम सांगूंक शकतात. ओके, सो तूं देवश्री खबर आसा खंयचे ते? हय सर, कॅसिओपिया आणि बिग डिपर न्ही? हय, ओके. सो शर्मिस्त्रा म्हणजे कॅसिओपिया आणि बिग डिपर म्हणजे सप्तऋषी. हे घड्याळीचे कांटे कशे रावंड रावंड मूव जावत आसात. ओके, तुम्ही एक सिंपल एग्जाम्पल करपाचें. अशी जर घड्याळ आसा, ओके, ही घड्याळ आसा न्ही, घड्याळीचो मदीं हांगा आसा पळय कांटो लागता, तो कितें? तो पोल स्टार. ओके, आनी हे घड्याळीचे 2 कांटे आसा, हे कितें? बिग डिपर नाल्यार कॅसिओपिया. हे गोल 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 ध्रुव नक्षत्राचे अशे घुंवत रावतले आनी तुमी आकाशांत एक्चुअली घड्याळ मार्क करपाची. कशी मार्क करपाची? अशी. ओके, अशी तुम्ही घड्याळ मार्क करपाची आनी घड्याळीन प्रत्येक 1 वर ते 2 वरां घेवपाची. 2, 4, 6 अशें. ओके, सो अशी तुम्ही घड्याळ रेडी करपाची आनी ही जाली तुमची आकाशाची घड्याळ. आनी जे कडेन तुमचो सप्तऋषी वचत रावतलो, आकाशांत चडत देंवत रावतलो, त्या प्रमाणे तुम्ही इजिली ताका पळोवन टायम सांगूंक शकतात. ओके, हें बी एक प्रॅक्टिकल आसा. तुम्ही केल्यार तुमकां सोंपें जातलें, ना जाल्यार तुमकां कांयच कळचें ना. ओके, सो करून पळयात. हे सगळे करून अनुभव घेवपाचे एग्जाम्पल्स आसात. ओके, पुर्वजां सुद्दां आमची हेंच करताले. ओके, आमचे एन्सिस्टरांनी एक इन्स्ट्रुमेंट इन्व्हेंट केल्लें, ताका आमी म्हणटात नॉक्टर्नल. सो हे नॉक्टर्नल इन्स्ट्रुमेंट यूज करून आकाशान रातचे वेळार घड्याळी शिवाय ते टायम पळयताले. ओके, सो आतां आमी एक्चुअली एग्जाम्पल कळया कशें नॉक्टर्नल आकाशान धरपाचें इन्स्ट्रुमेंट आनी मदीं कितें धरपाचें ताजें? नॉर्थ स्टार. ओके, ते सायटिंग होलांतल्यान नॉर्थान धरपाचे आनी हांगा दाणी दिसता तुमकां, आडवी दाणी दिसता, ताका म्हणटात ग्नोमॉन. सो आनी ते दाणी आसा ती अशी गुणावपाची आनी तुमी ग्रेट बेरा कडेन हाडपाची. आनी ग्रेट बेराच्या वयली 2 नक्षत्रां खंय आसा थंय तुमकां हांगा कितें दिसतलो? टायम. ओके, हांगा टायम दिसतलो, कॅलेंडर आसा. अशें सगळे नक्षत्रांक पळोवन आमचे पुर्वजा टायम सोदून काडटाले. व्हेरी इंटरेस्टिंग. आतां सुद्दां आजच्या दिसान सुद्दां तुमी हे सगळे करून पळोवपाक जाय. ओके, सो आमी आतां फुडें पावले. आमी अर्थार आमचे वस्तू वापरून सगळे हेवनली ऑब्जेक्ट्स टायम कसो करतात ते कळ्ळें. आतां आमी आमचो आयचो कॉन्सेप्ट खरो सुरू करूया. स्पेस टायम हो समजुपाक एक्चुअली मातसो डिफिकल्ट आसा. सोंपेपणान समजुपाक जाय जाल्यार एक काम तुमी करचें पडटलें. एक सामको फेमस सायंटिस्ट आसा, स्टीफन हॉकिंग. ओके, एस्ट्रॉनॉमर आसा आनी ताणें बूक बरयला सुंदर, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टायम. ओके, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टायम सामको फेमस बूक आसा, सगळे कडेन मेळटा तो. सामको सिंपल आनी कांयच मॅथ्स, फिजिक्स आनी इक्वेशन्स यूज करनासतना हो बूक बरयल्लो आसा ताणें. आनी ताजेर टायमाची हिस्ट्री ताणें सगळी बरोवन दवरल्या, इवन भुरग्यांक समजुपाक सामकें सोंपें. ओके, सो तो कितें म्हणटा तें पळोवया. स्टीफन हॉकिंग असो म्हणटा की टायम आमचो सुरू जालो आमच्या युनिवर्सा बरोबर. ओके, 13.5 बिलियन वर्सां पयलीं युनिवर्स नाशिल्लो, मागीर युनिवर्स सुरू जालो, एक प्रोसेस जालो, ताका आमी कितें म्हणटात? हाव द युनिवर्स वॉज बॉर्न. खबर आसा तुमकां थियरी कितें ती? बिग बँग. सगळ्यांक खबर आसा, भुरग्यांक सुद्दां. बिग बँग थियरी जालो, स्फोट जालो आनी युनिवर्साचो जन्म जालो 13.5 बिलियन वर्सां पयलीं आनी टायमाची सुरवात जाली. दिस इज हाव टायम स्टार्टेड. सो 13.5 बिलियन वर्साच्यान टायम फ्लो जायत आसा अशें स्टीफन हॉकिंग सगळ्या बुकान बरयता आनी इजिली आमकां एक्सप्लेन करता. ओके, पण सर सारखे 13.5 बिलियन वर्सां पयलींच युनिवर्स सुरू जाल्लो हे सायंटिस्टांक कशें खबर आसा? आणि सर की 13.5 बिलियन वर्सां पयलीं ताजो जो फोटो आसा तो ते कशें कळ्ळें की आमकां 13.5 बिलियन वर्सां पयलीं सुरू जालो म्हणून? ओके, व्हेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. 13.5 बिलियन वर्सां पयलीं वचून फोटो काडूंक जाता आमकां? इतले पयलीं जायना. पूण आमकां जायना, पूण एस्ट्रॉनॉमीक जाता. एस्ट्रॉनॉमीन भितर, आमच्या सायन्सान भितर खूब अशे इन्स्ट्रुमेंट्स आसात. एक आसा ताका म्हणटा रेडिओ टेलिस्कोप. हो टेलिस्कोप आसा अंतराळात आनी हो दोळ्यान हातून कांय दृश्य दिश्टी पडना, डेटा कॅप्चर करता. ओके, सो रेडिओ टेलिस्कोपांतल्यान डेटा कॅप्चर करीत करीत आमी पास्टान वचूंक शकतात, आमचे युनिवर्साच्या पास्टान. ओके, सो जर आमी हांगा आसात, मनीस जर हांगा आसा जाल्यार आमी आमच्या पास्टान पळयत पळयत 13.5 बिलियन वर्सां फाटले सुद्दां फोटो काडूंक शकतात आनी ताज्या फाटली आमी कांयच फोटो काडूंक शकनात. 13.5 बिलियन वर्सां पयलीं स्टॉप जातात. ओके, आफ्टर दॅट नथींग इज देर. सो हाज्या वयल्यान तर्क आमी काडूंक इजिली शकतात. आनी खूब थियरी आसात, ब्लू शिफ्ट, रेड शिफ्ट, त्यो सगळ्यो मागीर पळोवया आमी. हाज्या वयल्यान आमी तर्क काडूंक शकतात की 13.5 बिलियन वर्सां पयलीं युनिवर्स सुरू जाल्लो म्हणून.
आमच्या युनिवर्सा बद्दल आनी खूब कितें कितें इंटरेस्टिंग आमी पळयत रावतले. पूण आतां टायम आयला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाक. पळयत रावात अंतरिक्ष अप अप एंड अवे. परतून तुमचो येवकार. आमी आशिल्ले स्पेस टायम ह्या सब्जॅक्टाचेर आनी आमी पाविल्ले आमचे सद्या जे एक्झिस्टींग आसात सामके फेमस एस्ट्रोनॉमर स्टीफन हॉकिंग हांचे कडेन हांच्यो थियरीज आमी पळयताले. सर म्हाका एक सायन्साचो प्रोजेक्ट दिल्लो जाचेर आमकां सायंटिस्टा बद्दल बरें म्हणून सांगिल्लें. हांवें स्टीफन हॉकिंग हो टॉपीक चूज केल्लो. तेन्ना हांवें स्टीफन हॉकिंगा बद्दल खूब इन्फॉर्मेशन गॅदर केल्ली. ओके, तर स्टीफन हॉकिंग हे सामके एक इम्पॉर्टंट आनी फेमस पर्सनॅलिटी आसा. ताजी स्टोरी जर तुमकां खबर आसा जर आमचे आतां फुडले जे सेगमेंट आसा स्टार टेल्स तातूंत आमच्या दर्शकांक स्टीफन हॉकिंगाची स्टोरी तूं सांग. स्टीफन हॉकिंग जो आसा तो ऑक्सफर्डान 1942 इंग्लंडान जाल्लो. तो कॉलेजीन आसतनाच ताका एक मोटो न्यूरॉन डिजीज जी आसा ताजे ताका सिम्पटम्स दिसूंक लागले. ज्या डिजीजान आमच्या मेंदूंतल्यान जे कनेक्शन्स आमच्या बॉडी पार्ट्सांक मेळटात ते ताज्या बॉडीन हळू स्लो जावपाक लागले. तो जेन्ना युनिवर्सिटी ऑफ कॅम्ब्रिज तातूंत आशिल्लो तेन्ना स्वप्ना वयल्यान सकयल देंवतना ताजो बॅलन्स चुकलो आनी तो सकयल पडलो आनी ताच्या तकलेक मार लागलो. तो तेन्ना फक्त 21 वर्सांचो आशिल्लो. पण इतके सगळे जावन ताणें आपली काय शिकप कमी करूं ना. तो एक एवरेज स्टुडंट आशिल्लो. ताणें खूब काम केलें एक थियरीचेर, ती आशिल्ली बिग बँग थियरी. आनी एक थियरीचेर ताणें खूब काम केल्ली म्हणजे ती ब्लॅक होल थियरी. स्टीफन हॉकिंग जो आसा तो एक यंगस्ट फेलो ऑनरशीप जी आसता रॉयल सोसायटीन 1974 तो इलेक्ट जाल्लो. आणि एक विजिटींग प्रोफेसर म्हणून तो कॅलिफोर्निया इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ऑर कॅलटॅक ह्या इन्स्टिट्यूशनान तो एक फेमस विजिटींग प्रोफेसर म्हणून इलेक्ट जालो. ताजे हळूहळू तो पॅरलिस जालो आनी ताजें जें उलोवप स्पीच दिवप आशिल्लें तें कमी जालें. पण आमची टॅक्नॉलॉजी आतां वाडल्या पण त्या काळार ताणें त्या टॅक्नॉलॉजीचो आपल्या बुद्धी प्रमाणे खूब उपयोग केलो आनी ताणें एक अशी व्हीलचेअर तयार केली जी स्वप्नासो चडूं शकताली आनी एक वॉयस सिंथसायझर जो ताज्या ब्रेनांतल्यो ज्यो फिलिंग्स आशिल्ल्यो त्यो आमकां वॉयस सिंथसायझरांतल्यान एक वर्ड्स भायर येवन ताजी फिलिंग्स आमकां कळटाली. तो सगळीं आपली कामां करून एक नॉर्मल मनीस जावन जगपा लागलो. इतकेंच न्हय तर ताजे जी एक्सपेरिमेंट्स आशिल्ले म्हणजे स्पेस तातूंत सुद्दां तो वचून आयलो. तांणी फक्त सायन्सान आपलो इंट्रस्ट दवरूं ना तर ताणें एक सिरियल्स आसतात जे टीव्ही प्रोग्राम्स आसतात डॉक्युमेंटरीज तातूंत सुद्दां काम केलें. आनी ताज्यो ज्यो फेमस बुक्स आतां आमी वाचतात ती फक्त एस्ट्रोनॉमीचेर बेस्ड आसात. ताजी एक बिलीफ आसा की अर्थ एक धाकटो प्लॅनेट आसा आनी जो मनीस स्पेसान वचना तो मनसर अर्थाचें कांय फ्युचर ना. आनी एक बिलीफ आसा की एलियन फक्त बुक्सांनी किंवा थियरीजीन ना, इट्स रियल इन एक्झिस्टन्स. ओके, सो काय बरी स्टोरी स्टीफन हॉकिंगाच्या लायफाची राजलक्ष्मीन सांगली. व्हेरी गुड राजलक्ष्मी. सर म्हाका दिसता की आमी भुरग्यांनी स्टीफन हॉकिंगा कडल्यान इन्स्पिरेशन घेवंक जाय. इतले हँडिकॅप आसून सुद्दां तांणी सायन्सा खातीर खूब कितें केलें न्ही. हय, खूब केलें आनी ताजे बुक्स जे आसा ताजी ती इन्स्पिरेशन थियरीज आज सुद्दां कितले रेलेवंट आनी इम्पॉर्टंट आसा. अजून स्टीफन हॉकिंग अमेरिकेत आसात. ओके, सो ही आशिल्ली स्टीफन हॉकिंगाची स्टोरी. आतां आमी फुडल्या नेक्स्ट सायंटिस्टा कडेन वचया. सामको फेमस जाणें एस्ट्रोनॉमीन आनी स्पेस टायमाचेर काम केलां, सर आल्बर्ट आयन्स्टायन. आयकलां नांव तुमी? सगळ्यांनी आयकलां, पण कितें तो म्हणटा तें समजुपाक खूब डिफिकल्ट आसा. आतां तो प्रयत्न करुया. ओके, सिंपल स्पेस टायमाचें एक्सप्लेनेशन आयन्स्टायनान दिलां. तो म्हणटा की आमच्या जे स्पेसांत जे डायमेन्शन्स आसा ते 4 आसात. पळय आतां इजिली तुमकां एक्सप्लेन करता. आमच्या अर्थार कितें एक वस्तू आसता, वस्तू आसा न्ही, एक ऑब्जेक्ट आसा, हाका कितले डायमेन्शन आसात? 3 डायमेन्शनल आसा. ओके,